डॉक्टर म्हाका सांगा आतां तुमी सांगलां हें अचानक जाता तरी पण ताका कितें तरी चिन्हां लक्षणां अशीं कितें म्हणजे सायन्स एंड सिम्पटम्स जशें आमी साद्या हय. भाशेन म्हणटा किंवा आमी केन्ना केन्ना पळयता की एखादो मनीस उलयता उलयता मातसो हळू स्लो उलयता किंवा ताची आनी कितें मेमरी मातशी कमी जाता किंवा ताची स्पीड उलोवपाची किंवा सो हाचें कशें कोरिलेशन आसता? हय. सो बेसिकली हाचे थोडे सिम्पटम्स आसा टू मेक इट इजी. म्हणजे केन्ना केन्ना कितें जाता की अचानक उलयता आसतना आमचे उच्चार हे जावपाक शकता. हं, म्हणजे दे कॅन बी स्लरिंग ऑफ द स्पीच. हं. ओके. केन्ना केन्ना आमचो अचानक बॅलन्स वचपाक शकता. म्हणजे सडनली वी मायट फील अनस्टडी, चक्कर आयिल्ले भशेन जाले. हं, बॅलन्स म्हणजे बी. हं. ओके. सो देर इज जस्ट टू मेक इट इजी एक निमोनिक आसता बी फास्ट म्हणून, जे खूप पब्लिकांक सांगपाक. अच्छा, BEFAST. अच्छा. ओके. सो बी इज फॉर बॅलन्स. हं, अचानक बॅलन्स त्रास जावप, म्हणजे गिडिनेस जाल्ले भशेन जावप, चक्कर आयिल्ले भशेन, तोल गेल्ले भशेन जावप. ई म्हणजे आय सायन, मदींच तुका सडनली डबल दिसले भशेन जावप, हं. नाल्यार अचानक दोळ्याची दृश्टी कमी जावप. अचानक इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट हां. वर्ड, म्हणजे सडन हॅपनिंग. मागीर एफ म्हणजे फेस, हं, ते तोंड मदींच वांकडे पडले भशेन जावप, तोंड हं, वांकडे जाले, म्हणजे उलयता आसतना सडनली तोंड वांकडे जाले. ए म्हणजे आर्म नाल्यार लेग, म्हणजे हं, बेसिकली हात नाल्यार पाय एक सायड वीक जावप, हं, अचानक वीक जावप. आणि एस म्हणजे स्पीच, हं, म्हणजे तोंड वांकडे जावप. हं, हे म्हणजे आमचे उतर म्हणजे गळगळले भशेन जावप, हं, नाल्यार तोंडांतल्यान उतरां सुटना आसतना लागत. हं, सो बॅलन्स, आय सायन्स, फेस, हं, आर्म म्हणजे आर्म ऑर लेग, हं, आणि स्पीच. हं. सो बी फास्ट. अँड टी म्हणजे कितें, टायम. अशें जर कितें प्रॉब्लेम असले जाल्यार इमिडिएटली आमकां पळोवंक जाय की हे केन्नाच्यान स्टार्ट जाला. आणि अच्छा. वी हॅव रश द पर्सन टू आयडियली टू अ सिटी गायडेड हॉस्पिटल विथ अ सिटी स्कॅन. बरोबर. तर ते इम्पॉर्टंट आसा. ही सगळी ताजी लक्षणां आसतात. आनी एकूच हांव तुमकां एड करपाक की स्ट्रोकाचे खूब लोकांक इम्पॉर्टन्स कळना, की केन्ना केन्ना आमकां मेनी टायम इट इज स्टील कोरिलेटेड एज लायक अ हार्ट अटॅक. खुबशे लोकांक स्ट्रोक म्हणजे हार्टाचो स्ट्रोक म्हणटा. हं, बट हार्ट अटॅकान कितें जाता की पेशंट जर सामको मेजर अटॅक आयलो जाल्यार ही मायट एंड अप लुजींग हिज लायफ अनफॉर्च्युनेटली. बट मायनर अटॅक आयलो ऑर इवन मॉडरेट कितें आयलो, पेशंट मागीर बरो उरता. हं. बट तो आपली सगळी कामां बी करपाक शकता, फक्त ताका एक्झर्शनल वर्क करपाक जायना. बट ही कॅन डू एव्हरीथिंग. आपले रुटीन वर्क करपाक ही इज एबल टू डू. सो हिज लायफ डजंट गेट कॉम्प्रोमायज्ड. बरोबर. बट स्ट्रोकान कितें जाता की इवन वन स्मॉल स्ट्रोक जे ताका मायट पॅरलायज आनी मायट अफेक्ट हिम फॉर लायफ टायम. म्हणजे ताजे ते मॉर्बिडिटी हातून खूब हे आसा. हं. सो एका धाकट्या स्ट्रोकान जो मनीस कंप्लिटली पॅरलायज्ड उरलो आनी ताका लागून ताका चलपाक जायना, इट अफेक्ट्स हिम, इट अफेक्ट्स द फॅमिली. आतां सपोज घरान बायलेक जालो, म्हणजे हं. मेन द वुमन ऑफ द हाऊस तिका जालो, जाल्यार अगेन द एंटायर फॅमिली गेट्स पॅरलायज्ड. सो द बरोबर. मॉर्बिडिटी which is associated with a stroke is much more than that with a heart. So एक आय एम नॉट हांव हार्टाचे कमी अशें म्हणना, बट दोगांयकी कंपेअर केल्यार. हाजे इम्पॉर्टन्स आमकां खबर आसूं जाय. आनी स्ट्रोक खूब कॉमन, म्हणजे इट इज एक्चुअली द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी इन द वर्ल्ड. हं. आनी हाजे आमी अशें रायट नाव द स्टडीज आर सेयिंग की 1 in every 4 पर्सन्स गेट अ स्ट्रोक इन देअर लायफ टायम. म्हणजे 4 एका मनशाक स्ट्रोक येवपाकूच जायना लायफ, इतलें कॉमन जाला. आनी हालीं आमी पळयता की खूब तरणाट्यांक सुद्दां, इवन यंगर एज ग्रुप लेस दॅन 40 सुद्दां जावपाक लागला. सो इट इज नो लॉंगर अ डिजीज ऑफ द ओल्ड एज. सो बरोबर. दॅट वन नीड्स टू नो.